नमस्कार. गोवा मिड्डेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारात. आसगांवचे सिली सोल कॅफे बाराची मालक स्मृती इराणी आणि तिची धूव हातूंत दुबाव ना. स्मृती आदी सावन खंय फटिंगपणां करीत आयल्या, काँग्रेसीचो आरोप. आदी डिग्रीचे फटीचे एफिडेविट आणि आता खंय हे. जीएसटी नंबर, इन्स्टा पोस्ट, धुवेची मुलाखत धरून ते फॅमिलीचे धंद्याचे फायनान्शियल स्टेटमेंट खंय पुरावे म्हूण आसात. गिरीश मुख्यमंत्र्याची जाप मागता. She is a liar, and she's not just a liar, she's a pathological liar. I don't know how many of you recall Smriti Irani's qualification controversy. The same way she has reacted to this controversy. It's an address at house number 452, Bautobado, Asgaon. And the company called Etol Foods and Beverages, having GST number, and same GST is also the GST of Silly Soul's Cafe and Bar, Asgaon. Silly Soul Bar is promoted by this very same company. Joy Shirani had in an interview with a food critic, Kunal Vijayakar. In that entire interview, she has given the interview that she is running that restaurant. Smriti Irani, through her Instagram, used it to promote and saying that she is proud of her daughter. Again, Zubin Irani's, if you check the Instagram, he is claiming that Silly Soul Coffee Goa is the part of his biographic details. The financial statement of them claims that whatever purchases of alcohol or food, that investment is made by them. So she cannot hide anything here. It's an open and shut case. We demand from the Chief Minister of Goa. Now till date, although this controversy is erupted all over India, the Chief Minister is completely silent on this issue. देशाचे मुक्तीक काँग्रेसीनूच बलिदान दिला. मुक्ती संग्रामात बीजेपी आरएसएस वाले नाशिल्लेच. बीजेपी आणि आरएसएसाक खंय देश मुक्त जाल्लो नाका आशिल्लो. संघवाले खंय ब्रिटिशांक मजत करताले. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीशाचो दावो. तिरंग्याचे मोल संघाक खूप वर्सांनी कळ्ळे. बीजेपी आणि संघाक आता राष्ट्रवाद सिद्ध करचो पडटा. Indian National Congress was basically born to give the freedom to this country, and this Tiranga was the struggle of the members of the Indian National Congress, the sacrifice. We lost a lot of our members and the leaders during this struggle. Narendra Modi and his all party leaders never got the opportunity to serve this country, to fight for this country those days, because many of their leaders were with British that time. So now they want to prove their nationality or nationalism. It's a proud moment, because there was always a doubt whether RSS and BJP they're celebrating this Tiranga. There was a doubt. But after they realized this Tiranga, our sacrifice is gone, our freedom fighters' blood is there, so they've got a good wisdom now. I want to congratulate Prime Minister and all the leaders of BJP and RSS. The entire freedom struggle was headed by Indian National Congress. The RSS ideology were not able to digest that, because they were the part of the British. They were actually supporters of British. The RSS entire family, then that time Jan Sangh and all them, they were not in favor of freedom. They were actually the part of it. They were not joining the freedom movement. दोन 2050 मेरेन गोंयांत पुराय रिन्युएबल एनर्जीचेर व्हरपाचे नजरेन गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीन कार्यशाळा घेतली. 100% रिन्युएबल एनर्जीच्या रोड मॅपा खातीर वेगवेगळ्या खात्यांच्या गरजांचेर कार्यशाळा जाली. केंद्रान कांय मोजक्या राज्यांक ह्या रोड मॅपात घेतल्यात.
तातूंत गोंय आसा म्हूण रिन्युएबल एनर्जी संचालक अलेक्सी डिकोस्टा सांगता. We plan to achieve 100% renewable energy usage in the state of Goa by 2050. So we have prepared this plan with the inputs taken from each and every government department on their energy needs, present energy needs, their future energy needs, and how we can satisfy these needs from renewable energy sources. This is an initiative under the Ministry of New and Renewable Energy, Government of India, where they have entered into an MOU with Government of Germany and the organization of Government of Germany called GIZ is helping hand-holding state governments to prepare this renewable energy roadmap. We are one of the few states which have been selected by the Ministry of New and Renewable Energy, Government of Goa, amongst West Bengal, Orissa, Uttarakhand, Punjab. We are fortunate to be selected by the Government of India. We thank the Ministry of New and Renewable Energy for starting this initiative for the state. रिन्युएबल एनर्जी रोडमॅपात केंद्र सरकारान जर्मनीच्या गीज संस्थेकडेन कबलात केल्या. कार्यशाळेत सोलर वा हायड्रो एनर्जीचे कशे तरेन उपेग करप ताचेर चर्चा जाली. आज दिसभर हो वर्कशॉप आसा, त्याचे प्लॅनिंग आसा आणि हे सगळें कशें करप हाजेर आज डिस्कशन जातलें आणि त्या नंतर जे कितें फ्रुटफुलनेस ह्यातूंतल्यान येतलो ताज्या प्रमाणे जे आमी कन्सल्टंट नेमतले तांचे कडच्यान काही गोष्टी ज्यो वर्कशॉपांत तयार जातात त्यो तातूंत ॲड केल्यो गेल्यो वतल्यो आनी मुखार काम केलें गेलें वतलें. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. फाटले कांय दीस रात्या एक ॲक्सिडेंट जायत आसात, ते बी फेटल, चडशे ड्रंक अँड ड्रायव्ह. हे फाटभुंयेर ट्रॅफिक पुलिसांनी राती सावन मोहीम सुरू केल्या, खासा करून अल्कोहोल टेस्टिंग. वेगवेगळ्या स्पॉटार पुलीस नाकाबंदी करतात. मेर्शे जंक्शनार तर पहिल्या अर्द्या वरात 8 केशी मेळ्ळ्यो. पोलीस केस कोर्टात धाडटात, कोर्ट ॲक्शन घेता. अरे पुढे वाच ना खरं तो दिलो छोड़ने का नहीं रे, मारो जोर से, मारो जोर से, मार 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 आम्ही आता मिरशे जंक्शनार आहा आणि तुम्ही पहिले विज्युअल्स ड्रायव्ह जी चालू आहे ट्रॅफिक पुलिसांची आमच्या कडेन आहा पणजी ट्रॅफिक PI ब्रँडन डिसोजा. तेजे चड जाण घ्या साहेब. ही खूप दिसांनी आमी रातची ड्रायव्ह केली, स्पेशली ड्रायव्ह कित्याक करची पडली? आता तुम्ही जाणा आसतले आता फास्ट रिकॉर्ड्स पळयत जाल्यार एक्सिडेंट वाडत आसा गोंयांत. हाली एक बरो व्हडलो हादसा जालो हांगा जुवारी ब्रिजार आनी तसोच आतां चालूच आसा एक्सिडेंट. सो आमी कितें केलें आनी मॅक्झिमम एक हें आहा आमचो रिकॉर्ड की मॅक्झिमम ड्रंकन ड्रायव्हिंग केसी आसा. ताका लागून भुरगे रफ चलयता, रॅश चलयता आनी ताका लागून आमी हो ड्रायव्ह चालू केला की स्पेशली ड्रंकन ड्रायव्हिंग वाडत आसा केसी गोंयांत. ओके. आयज तुम्ही स्टार्ट केला मिरसे जंक्शन, आता पर्यंत कितले केसी मेळ्ळ्यो? आमी आतां फुडल्या आतां धांक आमी जी स्टार्ट जाल्ली ड्रायव्ह टील नाव आतां 11:30 जायतेली 8 केसी आमची बूक जाल्या. 8 केसी म्हणजे एक केसी म्हणजे केसी कितली फायन आसता? एक केसीक आतां फायनूय वाडयला 10,000 पासून कोर्टान फायन अप टू 10,000 पासून वाडून फायन आनी 6 months इम्प्रिजमेंट आसता, 3 months सस्पेन्शन आसता लायसन्साचे. सो आतां तुमी जे फायन मारले ते तांकां थंय पे करचे पडना तांकां? ना, आमी कोर्टान धाडटा ती केस. कोर्ट टेक कॉग्निजन्स घेता. कोर्टान वचून तेच्यान कोर्टान ती फायन कमी बी जाता काय तितली भरची? ना कोर्टाची डिस्कशन ती बट 10,000 पासून फायन वयता तो 10,000. आणि ही जी ड्रायव्ह चालू फक्त तुम्ही ड्रिंक करून ड्रायव्ह करता तेजेरूच काय बाकीचे जे केसी हेल्मेट बी तशें? आतां पळयत जाल्यार तुमी आतां हे आमी नाकाबंदी केल्या ही. सो इट इज बेजिकली कितें ड्रंकन ड्रायव्हिंगूच बाकीचे दुसरी वायलेशन आमी ती चॅक करता.
फक्त ड्रिंक आणि ड्रायव्ह ड्रिंक अँड ड्रायव्ह ते चालूच आसा. आमी अल्कोमिटराक प्रत्येक आमकां दिसलो एक सस्पिशन मेळ्ळें की हो आतां ड्रिंक अँड ड्रायव्हिंग करता म्हणून तेजे आमी अल्कोहोल रिडींग काडटा ब्रेथ एनालायझराचेर आनी बाकीचे वायलेशन आमी चॅक करता. ओके, कितले दीस तुमी अशी चालू दवरपाक? की आमी आतां चालूच स्टार्ट केलें कित्याक आमी चेंज करतले, लोकेशनूय चेंज करतले की हो आतां येता हायवे जालें, हायवेन आतां मेर्शे जंक्शन आयज केलें आमी, फाल्यां आमी चेंज करतले, स्पॉट चेंज करतले. इट शूड बी इमिजिएट ऑन द स्पॉट आमी डिसायड करतले. सस्पेन्स आसपाक कांयच खंय आसतलें कळपाक जायना. ना त्या पण प्रमाणान आमकां एक लोकांनी एकूच मागपाचें आहा की ड्रंकन आनी ड्रायव्हिंग टू थिंग्स दोन्ही तुमी वांगडा हाडून तुमी तुमची लायफ रिस्क घेनाका आनी दुसऱ्याचें लायफ रिस्कान घालनाका. ओके, थँक्यू मॅडम. साहेब एक सांग म्हाका आतां 2-3 गाडयो अश्यो आशिल्ल्यो ते भायले असल्यो, दिल्लीचे असले आनी खंयचे असले, तांकां चालवप कशें कितें आसतलें? ना आतां कितें ना हितून डिस्क्रिमिनेशन ना, सगळ्यांक चलन कितें इट इज बेस्ड ऑन द वायलेशन. आतां तो ड्रिंकींग ड्रायव्हिंग करता वा रायडींग करता ताका आमी सेम पद्दतीन हें करतलो कित्याक MV एक्ट कितें सगळ्यांक लागता तो. ट्युरिझम उद्योग वेवसायांक मोठी थाकाय. इज ऑफ डुईंग बिझनेसा सकयल पर्यटन खात्यान रेजिस्ट्रेशन आनी रिन्युअलाची प्रक्रिया सोपी केल्या. रिन्युअलाक कितल्याशाच NOCची अट सदळ करून कमीत कमी डॉक्युमेंट लावन पुराय करपाक मेळटा तशी व्यवस्था केल्या. रेस्टॉरंट, होम स्टे, हॉटेल, वॉटर स्पोर्ट्स, शॅक, ट्रॅव्हल एजंट बिझनेसांक थाकाय. वास्कोचो फामाद दामोदर भजनी सप्ताह आयच्यान सुरू. नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिसा सप्ताह सुरू जाता. ह्या सप्तकात गोंयचे तशेंच भायल्या बऱ्या कलाकारांची भजनां आनी भक्तिगितांच्यो सांस्कृतीक कार्यावळी जातात. वास्को सप्तकाची फेरी फामाद. फेरी फुडले 7 दीस चालू उरपाची. पळयात वास्कोचो फामाद दामोदर सप्ताह. म्हाका चड उलयनासतना म्हाका इतलें सांगता सगळे गोंयकारांनी ह्या वर्सा आमी 2 वर्सां मागीर हो दामोदर सप्ताह करता. सगळ्यांक आमकां आमंत्रण तुमकां की हांगा येवचें, दामबाबाचें दर्शन घेवचें, आशिर्वाद घेवचे आनी ह्या सप्ताहांत सहभागी जावचे. कोवीड प्रोटोकॉल फॉलो करचे. तशेंच आमकां हो सप्ताक 2 वर्सां मनोवपाक मेळना मोठे दबाज्यान. आतां आमी हो सप्ताक मनयतात, आमी मोठे दबाज्यान मनयतात. ताका लागून हांव सगळ्या लोकांक सांगता बरी खुशालकायेन हो सप्ताक मनयचो. हिंगा सगळे हे फेस्टिवलाक पार्टिसिपेट जावन हांव समजता तेजे आशिर्वाद आख्खे गांवचेर, आपल्याचेर आनी आपले सगळे कुटुंबाचे लोक मागतात. 2 वर्सां आमकां ह्या कोरोनाच्या महामारीमुळे सप्ताह करूंक मेळ्ळो ना. आमी 2 वर्सां धार्मीक कृत्य केले, पण असो गडबड्यान सप्ताह जाता, भजन जाता, पार येता, दिंडी येता, गायक येता, हे सगळे ह्या वर्साक सुरू जाले. म्हाका बरें दिसता की हांव 52 वर्सां अध्यक्ष जालो, हांव 52 वर्सां दामोबाची सेवा केली, जेचे फळ म्हाका दामोबान दिलें, म्हाका अध्यक्ष केलो. आमी लोकांक सांगिल्लें थोडे सुरवातेक कमी करा म्हणून, पण ते कांय कितें भावना दुखोवंक मेळना आमकां, पण येता तांकां ना म्हणूंक जायना. पण लोक आयले बरी गोश्ट आहा. त्या प्रमाणे आतां वेवस्थीत सप्ताह 2 दीस जातलो, कित्याक देवान कृपा केल्या की पावसूय ना आनी महामारीचें संकट कितें आसा ताजे पासून मातशें आमकां हें मेळ्ळें, मुक्ती मेळ्ळ्या. म्हणजे आतां सद्या तरी कांय दिसना तशें हें जायत म्हणून. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आता पळया निकतीच आयिल्ली खबर. बुधवारी पहाटे 1:30च्या सुमारात आनमोड आबकारी विभागान आनमोड चेक नाक्याचेर कारवाई करून सुमारे 175 लिटर गोवा निर्मित मद्य तसेच 12 लिटर बियर आणि बुलेरो वाहन असे एकूण 3,83,000 रुपयेचो माल जप्त केलो आसा. या प्रकरणात केसरलॉक जवडा हांगासरलो विलास लक्ष्मण गवळी यांका अटक केली आसा. आशियांतली सगळ्यात पोरणी फुटबॉल सर्त दुरांत कप 2023 गोंयांत जावं येता. पर्यटन मंत्री रोहन सांगता. सध्याचे मंत्रिमंडळ उमेदी ही सर्त गोंयांत हाडपाचे खंय यत्न चल्ल्यात. दुरांत कप ट्रॉफीचे उक्तावणाक तो उलयतालो. दुरांत कप कमिटीचो वांगडी लेफ्टनंट जनरल रेप्सवाल म्हणटा फुडली 5 वर्सां सर्त कोलकातात. कांय मॅची गोंयांत दवरूं येता. With the present government, the Chief Minister, the Sports Minister, myself as the Tourism and IT Minister, we have a cabinet which is a mix of youth, experience, and everyone would love to have this sport to the level of Durand Cup come here. So Repswal ji, I would take this opportunity to welcome all of you
to Goa for the next edition. If things need to worked out, I think with Akshay, I think things can be channelized so that next year we have something, a flag of Durand Cup flying high in Goa. I would like to convey my best wishes and support to the forthcoming Durand Cup, the 131st edition. And whatever we can do for Goa, I think the journey has still just begun for Goa. Let's talk it out and make it successful for next year for Goa. 2014, the Cup was held in Goa. There were certain problems which we are really not aware of. But now we have permission from Durand Football Tournament Society to conduct the Cup at Calcutta for the next 5 years. While we are conducting the Cup at Calcutta for next 5 years, but we do have an option that for next year, like we have one pool playing at Guwahati and another one playing at Imphal. Similarly, we can have a pool playing at Goa or maybe two pools playing at Goa. And depending on the success of that event that we have, we can have quarterfinals or the semi-finals also on a later editions. But next year, yes, one pool playing in Goa can be very much worked out. 131st edition of Durand will be held from 16th August to 18th September. There are a total of 4 pools and 20 teams taking part into it. There is a one pool playing in Guwahati, one pool playing in Imphal in Manipur, and 2 pools playing in Calcutta. That is, there will be a total of 47 matches, in which the teams at Guwahati and Manipur will play 10 matches each. That is only the league stage. All the matches from quarterfinals, semi-finals and finals will be held in Calcutta. The finals will be on 18th of September at Salt Lake Stadium, Calcutta. नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावप आनी ते शाळेच्या मुखेल्यांनी फुडें व्हरप ह्या नजरेन गोवा हेडमास्टर्स संघटना राज्य पावण्यावेली परिशद घेता. 4 आनी 5 ऑगस्टाक ही परिशद जातली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ह्या परिशदेचे उक्तावण करतलो. नवे शिक्षण धोरण चालीक लायतना आव्हानांविशीं परिशदेत चर्चा जातली. Goa Headmasters Association has decided to hold a second state level presidential conference for secondary school aides in the state of Goa. This conference will be held on 4th and 5th August at St. Joseph was the Development Center. Honorable CM will inaugurate it on the 4th at 10 a.m. We are aware that we are on the verge of implementing national education policy, and so all the school heads should know what are the challenges that will be or what are the changes that will come, and so more of a discussion on the NEP will take place in this conference. So on the first session we have what are the adaptations that are required to welcome NEP. That is one session we have. And then another session we have on the school complexes or nurturing the professional communities is there, and then after that we have complexes. Complexes we will be having a panel discussion, because now NEP says that we should not work in isolation. There should be a sharing of resources between the schools. So whatever suggestions we had with respect to implementation, we have already given to the government as a part of the task force committee. It's a very good thing, because the 9 to 12 stage they have clubbed together and they have given the subject choices to students. It is very good that, because from 9th on, from after 8th the students can think of his future. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.